सनबर्न काय सनबर्न क्लासिक एक व्हड प्रश्न। सरकार म्हणटा फाटलो टॅक्स भरल्या बगर परमीट दिवचे ना, मात दुसरे वाटेन अजून टॅक्स भरी नासतना चल्ल्या ईडीएमाची जोरान तयारी। फाटली खूबशी वर्सां जाली गोंयांत सनबर्न हो ईडीएम महोत्सव जाता। 2008 साला सावन ईडीएम फेस्टिवल गोंयांत जाता, मात मदली कांय वर्सां हो महोत्सव गोंया भायर जाल्लो। 2011 सावन सनबर्नवाले गोंय सरकाराक कोट्यांनी पयशे टॅक्स दिवपाचे आसात। 2016 ते 2018 मजगतीं सनबर्न गोंयांत जावना। सरकार म्हणटा आमचे बुडयल्ले पयशे दिल्या बगर आमी ईडीएम सनबर्न करपाक दिवचे ना। पर्यटन मंत्री तर दर फावट आपलेच टुणटुणे वाजयत सांगता आमी सनबर्नाक मान्यताय दिवना, सनबर्न क्लासिकाक दिल्या। सरकार दोळे धापून कसलो व्यवहार करता हे कळपाक मार्ग ना। सनबर्नाक आमी दिवना, आमी सनबर्न क्लासिकाक दिला। दिल्याशिवाय परमिशन दिवचे न्हू म्हणून पण सनबर्न क्लासिक आमी दिला। सनबर्नान क्लासिका कडेन टायअप केला आनी ते आमकां खबर ना कित्याक। ऑर्गनायझेशन फाटल्या वर्सा सनबर्न क्लासिकय जे पयशे दिवपाचे आसा ते दिल्या बगर तांकां सनबर्न क्लासिक ईडीएम करपाक परमीट दिवचे ना म्हण बाबू आजगांवकर सांगता। मात दुसरे वटेन सनबर्न क्लासिकाची जोरान तयारी चल्ल्या। जायराती सोशल मिडियार गाजता। जायराती सनबर्न ह्या नावानूच बिंदासपणान जाता। तरी सरकारान न्हिदेचे सवंग घेतिल्ले आसा। ऑनलायन तिकेटींची विक्री चालू आसा, मात फाटल्या वर्साची सुमार 1 कोटी थकबाकी टॅक्स अजून सरकाराक फारीक केल्लो ना। ईडीएम सारकिल्ले महोत्सव राज्यांत पर्यटनाक वाव दिता, आर्थीक सहकार्य करता, आर्थीक येणावळ राज्याक हाडटा ही सत्यस्थिती। मात अशें आसतना निमण्या वेळार सरकार असल्या महोत्सवाक मान्यताय दिवपाक कित्याक रावता हो व्हड प्रश्न आसा। असल्या महोत्सवांच्या नांवान दर वर्सा जर सरकारान असोच टॅक्स बुडयलो तर आर्थीक फायदो राज्याक जाय नासतना असले महोत्सव राज्यांत जावन राज्याक निमाणे कडेन फायदो कितें? परत परत महोत्सव म्हत्वाचे आसा सांगून त्या संदर्भात फुडली प्रक्रिया करपाक सरकार कित्याक फाटीं पडटा हो प्रश्न। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।